स्पीड आम्ही गेलो तिकडे नाका घातलं पण निमाडा घालूंक लायलो तो घातलो आम्ही घातलो एक सीझन आमकां कोणाचेच गाडयो पास करूंक ना सगळ्यांच्यो मीटर आम्ही घातलेत न्हू आम्ही 9,500 घातले लास्टाक लोकांनी 3,000 घातले कळ्ळें कितें तें आमी नको पूण लास्टाक आतां स्पीड गव्हर्नर कोणाकूच नाका कोणाकूच दिसताना कोणाकूच गव्हर्नर नाका सगळ्यांक मीटर बसोवंक जाय म्हणटात कोण आतां MLA सांगतात सगळे मीटर बसया ह्या तो फाल्यां मागीर मीटर बसतूच वचून हो मिटरूय नाका कोणूच ओपोज करिना कोणूच लोकां बरोबर म्हणूच ना सर इतलो लोक MLA सपोर्ट करून येवंक जाल्ले काय येवंक नाका MLA जर नाकारलो न्हू जाल्यार MLA येवंक जाल्ले आमच्या वांगडा सपोर्ट करूंक न्हू बाबा MLA आमी हांव तुमच्या वांगडा सगळे MLA हांव जो एकटो उलयतलो पळय ताका जाप दितलो माझो क्वेश्चन आता आयकला इन्शुरन्स जे आम्ही मीटर घातलो काय इन्शुरन्स कंपनी म्हणटा आपण तुमकां कितें जालें जाल्यार इन्शुरन्स दिवची ना मीटर घालले आनी इन्शुरन्स कंपनी कितें जालें कंपनी इन्शुरन्स बॅटरी डाऊन वयता आणि जो होल मारता न्हू हांव कितें म्हणटा तेच आनी एक होल मारूचो पडटा तेन्ना तो एअरबॅग वयता गाडयेचो ते जाल्या उपरांत इन्शुरन्स आपूण क्लेम दिना सो मागीर आमी कितें करपाचें आमी एक आशेन एक पोट मारून गाडी घेता आनी इन्शुरन्सूच जर फायनली आनी ती दुसऱ्या दिसात आमकां काल व्हिडिओ धाडला आयज मीटर घातला सर आयज मीटर घातलो आनी तेणें मीटरवाल्यान सांगलेलें की तिसरे 3 दीस गाडी चलयना जाल्यार तुका कांय प्रॉब्लेम ना पूण एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तुमी पयलो आसतलो दुसरे दिसा सकाळी गाडी स्टार्ट मारता जाल्यार गाडी चालू जायना सो मागीर आमी कितें करपाचें नोटिसा येयल्ली हेचे म्हणजे आता लोक कितें जाला आबूज जाला बाबा कितें करपाचें हेचें आनी प्लस हितून तामणकारान कितें घातलें पेटिशन लोक आयुक्तान पेटिशन घालून तेणी सांगलें सरकाराचेर हें केलां तो कितें म्हणटा जर आतां तूं भाई आमचो MLA म्हणटा तूं जर तूं तेचेशी वचोन तो घडयेक ताका हें दिवन बाबा आपले अमके मनीस आसा तांकां नाका की मोबायल आमी मीटर एपाक आमी रेडी आहा आता तो 12,000 सर पडटा आणि ह्या मोबायलाचे सगळ्यांचे मोबायला प्लस 12,000 जर पडोन घडयेक सर म्हणटा तुवें फ्री दिले एक सांगता तुज्याच घेता तुवें म्हटलं आपणाचे एका पॉझिटिव्ह कापून फ्री दिता पूण तो रिचार्ज करतले जाल्यार 4,500 पडटा पूण फाल्यां जर समज आनी हेचे कंपनी ह्या तेंच्यांनी जर समज तो 6,000 केलो तेचे बदले एक मोबायल मिटराचेर तो आमकां 200 रुपया जावं 400 रुपयान मेळटा एक म्हणात एक गोवा म्हळ्यार स्क्रॅप करपाक जाय कितली वर्सां मागणी करतात 5 वर्सां जाली हे पळय आयक आतां तुजो विशयाची उत्तर पयलीं दिता गोवा मायर सुरू केली पळय ताका 5 वर्सां जाली तेन्ना दयानंद सोपटे नसलो आमदार नसलो मिनिस्टर नसलो मुख्यमंत्री बरोबर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो मंत्री ढवळीकर आसलो बरोबर टुरिझम तो संबंध तुमचो विषय घेवन मायकल बाब लोबो आणि हांव आता जो टुरिझम मिनिस्टराक तुमी पावल्यात आता पयलीं तो कोण आसलो म्हाका खबर ना टुरिझम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री हे तो विशय टच आसा हांव आमदार मायकल बाब आमदार प्लस मिनिस्टर मायकल आणि हांव त्याच्या गोष्टी खातीर कितले फावटी गेले पळय ते तुमच्या पैकी कितल्यांक खबर ते हांव नकळो एक गोवा मायल्साचो विशय जो आसा हो विशय ऑन बिहाफ ऑफ यू माझे मांद्र्यातले म्हणून आणि एकदा तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसात तांकां घेवन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि आदरणीय मुख्यमंत्री यांचे कडेन परत याद करपाक वयता ती गोष्ट आमदार ह्या नात्यान म्हाज्या हातान ना तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना पण ह्या भागाचो आमदार म्हणून माझे जे काम आसा तुमकां घेवन त्या मंत्र्या कडेन वचप मिटींग अरेंज करप आणि तुमच्या समक्ष त्यांच्याशी म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर यांच्याशी मांडप हे हांव काम करता जो विशय हा पळय हो गोवा मायल्साचो विशय तो म्हणटा एश्युरन्स दिल्ले ताका एक सांगता गोवा मायल्साचो विशय मायकल बाब आणि हांवें ज्यांचे कडेन व्हरपाक जाय तो वेलो चालू आहा तूं म्हाका म्हणटा पळय
आश्वासन दिलंय बरोबर आहा, पण तो पावर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आहा. ऐक रे माझ्याशी टाइम असा, तू टाइम घे. त्यांना जे आश्वासन दिले परत तुमका सांगता, म्हाका एक 4-5 दीस दियात. तुमची मिटिंग मागीर ते मुख्यमंत्री आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकडे घेता. पण एक सांगता, तुमच्याकडे मागता सगळेजण ना, तुमची कमिटी आहा, तो बाबू आमचो कोले संजय कोले तो आहा आणि तुम्ही आहात. तुम्ही ठरयात एक 10-15 जण कोण ते ठरयात. हांव तुमकां फुडल्या विकान कारण ह्या विकान मुख्यमंत्री बिझी आहा. फुडल्या विकान तुमकां टायम घेता आणि तुमकां मेसेज कन्वे करता. तुमचे बरोबर हांव येता, तुम्ही थंय येयात. चर्चिल बाबान विशय काढलेलो तेन्ना दयानंद सोपटे मांद्रेचो आमदार असेंब्लीन त्याच्या आवाजा बरोबर आवाज चडयल्लो. म्हाका जर तुमची गरज ना जाल्यार म्हाका थंय उठून आवाज कित्याक चडोवपाक जाय आसलो. तुका सर आम्ही ब्लेम करिना. ऐक रे बाबू माझ्या ऐक. त्या संजय कोल्याक विचारता हांव एक, जेन्ना आझाद मैदानाचेर अशें तुम्ही बसलेले मिटिंग अरेंज केल्ली, हांव खंय तरी दिल्लीक आसलो. हांवें फोन केल्लो, हांव थंय पावलो, व्यासपीठार चडलो, 4 उतरां उलयलो, संजय बाब सेक्रेटरीन गेल्लो. आतां तुमी तुमच्या खातीर असेंब्लीन उलयता, तुमी सांगतकच त्या आझाद मैदानाचेर ते मिटिंगेन व्यासपीठाचेर 4 उतरां उलयता, तरी तुम्ही सांगता आमदाराचो कांयच सपोर्ट ना.